टेंडर गायला आनी असो ह्यो टेंडर हांवें ते 3 लाखां दिवपा सोदताय. हांवें 7,24,000 हांव टेंडर घातलो. कित्याक फकत दाखोवपाक हें करूं न्हू, फकत दाखोवपाक तेमी मुगेले एप्लिकेशन्स एक्सेप्ट करूं ना. मेन म्हणटाय दुसरें म्हणटाय तें हांव कितें म्हणटा विजय हांव एक स्टेटमेंट करून गेला हें स्थानीय लोकांक दिवपा म्हणून आम कोण गांठी तुम सांगाय मरे आमकां गोंया जर तर युनायट करे अशें करून डिवायड करूं नाकाय. तुम डिविजन्स लायन्साचेर वयताय मरे अशें करून ओदी बरें काम करे. चिंचोण एक गव्हर्मेंट करे, फातोर्डा एक गव्हर्मेंट करे, पणजे एक गव्हर्मेंट करे. हांव कितें म्हणटा हू इज डिजर्विंग and who has the money, who is paying all the advances, give it to him, not Tom, Dick and Harry. हे कितें रोग्याची येयलोलेच ही दुदा गाय जाल्या लास्टाक सोगलें दूद काडटाय आनी हाटल्यान गार्बेज उडयताय आनी ती गाय मागीर हाटल्यान गार्बेज हा म्हणटाय. होलसेल फीश मार्केटाचे फाटकी सावन चालूच आहा. आमी जे कितें पयशे फिक्स केले ते पयशे तो कॉन्ट्रॅक्टर पयशे दिना अशें म्हणून आमी नोटीस केली. ताका टर्मिनेट करपाचें हें केलां बट आफ्टर आस्किंग लिगल एडवायस ऑन हाव टू गो अबाउट. आमचे सगळ्यांचे सेंटिमेंट असो आहा की ते ताजो टेंडर जालो आनी जो फिगर डिसायड केला ऑथॉरिटी तो फिगर येवचो. आमी सगळे डिसायड केले आनी पयशे जर आमी कोण भलतोच खावंक गेलो ताजो फायदो कितें जालो. आज कितें आमकां दिश्टी पडटा तें इनफॉर्मल वेपार असो जाल्लो तर तो प्रॉपर सिस्टम घालपाक आमी तांकां लिगल एडवायस केली. तें एकदां जाग्यार जावपाक पडटा. आमकां अशें दिसता चड करून फातोर्डाचो आमदार म्हाका दिसता की आमचे फातोर्डान आमच्या जाग्यार हे कोण भलतेच येवन आपल्याक सोडत लागली अशें समजलें. सोडत लागून हावना कोणाक ते आमी क्लियर केल्ले ते लोकांक थंय बेजार जाल्ले. टायम असो येवंक शकता की ते मार्केटूच बंद करता. एकदा आमगेले होलसेल फीश मार्केटाक लागून एक पॉयंट आसलो डिस्कशन मिटींग आनी जो आतां आमी पयलो चोवपा म्हूण आमी डिपार्टमेंटली करपा 1-2 म्हयने चलयलो आनी आतां आमकां कळना ते कितू पयशे येताय ते आनी आमी डिसिजन घेयलां आमी तेंचे टेंडर करपाक. आनी पयलीं आमी लिगल एडवायस घेतले एडवोकेटा कडेन आनी हो प्रोसिजर चालू कर म्हणून सांगिल्लो टेंडर प्रोसेस चालू करपाक. आनी टेंडर जावपासून आमगेले डिपार्टमेंटली आमी ते कलेक्शन दवरलें थोडे दीस जाय तेका. दुसरो आमकां एक रिप्रेजेंटेशन दिलां आमगेले गोंयकार भाव हे होलसेल मार्केटान पयले सावन 40 वर्सां जालीं बिजनेस करताले. होलसेल नुस्तें घेताले, बॉक्स घेताले आनी बॉक्सां विकताले. तांकां आतां आमी कोवीड जाय पोत मार्केट स्टार्ट जाय सो हें बंद दवरलो आसलें. आतां तेणी रिप्रेजेंटेशन दिलां सगळे आमगेले सगळे मेंबरांकूय दिलें तेणी आनी आमी तें डिसिजन घेयलां तांकां पळय थिंगा होलसेल घेवन होलसेलू करपाक रिटेल करप ना हें तांकां आमी स्टार्ट करून सांगिलां ते फाल्यां स्टार्ट करले. दुसरी आमगेले उसगांव प्लॉट आहा GPDAचो अरावंड म्हाका 5,000 सुमार आहा. थिंगा आमी फाटी वचोन इन्स्पेक्शन केल्लें आमगे थोडे मेंबर आनी MS सगळे वचोन आनी आमगे ते प्लॉट आख्खो ऑक्युपाय केला. कोणे कोणे हें गायले शेड गायले लायट गेयले आनी कितें केलां आनी ते थिंग एक बिल्डींगूय आहा. तें बिल्डींग सारकें मोडपा आयलो हांव पळोवता. हांव पावसांक गेल्ले तेंगे भितर एक उदक पडटा ते आमकां सांगून येयल्ले ते बिल्डींग मोड आनी पत्ती करपाक रिकन्स्ट्रक्शन करपाक. आनी ते आमी पयली मिटींग डिसिजन घेयल्लें पूण हिंगा तेणी ऑक्युपाय केलें ते भाशेन थिंगा आनी कांय करूं मेळना. आख्खो प्लॉट ऑक्युपाय केलो आहा. आमी एक आतां डिसिजन घेयलां तांकां ते शोकॉस धाडपाक आनी ते क्लियर करपाक आनी तेजेर मागीर क्लियर जालें म्हणटकीर आमी डिसिजन घेतलें कितें करपाचें. आनी आमगेलो हिंगा 3,000 प्लॉट आसलो होलसेलींग पार्किंग आहा थिंगा. आमी सदां ती फायल आमी हाडली मिटींगे आमी डिसिजन घेयल्लें थिंगा हें करपाक एक प्रोजेक्ट घालपाक तें ऑफीस करपाक म्हणून आनी आमी इतलें तें जाणा आसलें तो 3,000 पूण आतां चोयल जाल्यार तो आमगेले ODPचे 2,500 आहा. तेंय आमी आमगेले हे सांगलें तें चोवपाक आनी हितू आहा तो डिमार्केट करून घेवपाक.